आम्ही सध्या आसा रायबंदरा वटेन आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवपाक शकता ह्यो चोडणा टू दिवार ज्यो फेरीज आसात त्यो आमकां दिश्टी पडटा। तुम्ही म्हणटाले हांगासर सद्याक रो फेरी जाल्यार ह्यो पयलींच्यो फेरी आमी कित्याक दाखयता तर काल म्हटल्यार आयतारा 2 तारखेक एक असो इन्सिडन्स घडलो की चोडणाच्यान एक एम्बुलन्स बांबोळे वचपा खातीर भायर सरली आणि सकाळचो वेळ जाल्लो एक 6 जावं 6:10 अशी जाली आसतली फांतोडची। तेन्ना काल आमी पळयलें की खूब धुके पडलेले तरी आमी पळयलें काल सकाळी इतले धुके आसतना हांगासर एक एमर्जन्सी आयली। एक जाणटी बायल जिका हॉस्पिटलान जीएमसीन शिफ्ट करताले चोडणाच्यान ती एम्बुलन्स चोडणा वटेन येवन रावली। खूब धुके आशिल्ले। ताज्या मागीर जे फेरीबोट चलयतात तांचें नांव जावन आसा लक्ष्मीकांत पाड्डेकर। हांच्यांनी डायरेक्टर जे राजे भोसले आसा रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाचे तांकां संपर्क साधलो। काल साधारण 6:40 फोन येयल्लो म्हाका पात्रांवाचो की इमर्जन्सी केस येयल्या, ॲम्ब्युलन्स येयल्या आणि एक बायल आसा भितर इन क्रिटिकल कंडिशन। फेरीबोट धुके आसल्या कारण भायर काडपाक जायनासली आनी ताका सांगलें सिच्युएशन मातशें असेस कर आनी जर जाता जाल्यार मॅक्झिमम हेल्प कर, तुजी स्कील यूज कर, वॉटेवर तूं कितें जाय तें कर, टेक ए रिस्क एंड पळय की ताका ती फेरीबोट व्हरून चोडणाच्यान रायबंदरा व्हरता। ताणें ती रिस्क घेतली आमच्या पात्रांवान, तें नांव लक्ष्मीकांत पाडेकर म्हणून। आनी जस्ट फूल स्टाफान ती फेरीबोट व्हरून दुसऱ्या रॅम्पार लायली विजिबिलिटी 0 आसतना। एक्चुअली एप्रिशिएट करपाक जाय तांकां। अशा तरेन जे आमचे सरकारी अधिकारी आसा, जे सरकारी वर्कर आसा ते अशा तरेन काम करतात ती एक बरी गजाल आसा। कारण खूबदां आमी पळयता की क्रिटिसायज जाता गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आसा, पूण अशा तरेची जी बरी कामां करता तांकां एप्रिसिएशनूय करपाची गरज आसा। आनी जशें आमी म्हणलें की लक्ष्मीकांत पाड्डेकर तशें तांचे जे क्रू रोहन, आतिश आणि जो रुपेश, तशेंच जे डायरेक्टर आसा रिवर एंड नॅव्हिगेशनाचे राजे भोसले सर हांच्या काल डिसिजना खातीर सामक्या धुक्यान कांय दिसा नासता अशा सिच्युएशनान ही फेरीबोट तांच्यांनी क्रॉस केली आणि जी एम्बुलन्स आसा ती चोडणाच्यान रायबंदर हाडली। प्रुडंटा खातीर रायबंदराच्यान हांव स्वप्नील तारी। उगवे परस कडेन जाल्ल्या फारपेटे प्रकरणात आतामेरेन 5 जाणांक अटक केल्या, तातूंतले 2 जाण IRB पुलीस। कोलवाळे जेलींत ड्युटेक म्हूण सुत्रांकडच्यान म्हायती मेळटा। गुन्यांवाद सांपडिल्ल्यांक घरा धाडल्यात। ऋषिकेश आनी गंगारामाचेरूय कारवाई जातली, बडतर्फ करतले अशें DGP आलोक कुमार उलयलो। शामिल है संजय? हाँ, उसको उनको हम लीगल एक्शन भी ले रहे हैं और सख्त से सख्त डिपार्टमेंटल एक्शन भी ले रहे हैं। चाहे कोई सिटीजन इन्वॉल्व हो किस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी में, उसमें भी लीगल एक्शन लेंगे। और अगर कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व होता है तो ऑफकोर्स उनके खिलाफ और भी सख्त एक्शन, मतलब उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जाएगा। पिछले दिनों में भी जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटी में पाए गए हैं उनको हम लोगों ने टर्मिनेट किया है एंड वी विल एक्सप्लोर दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ टर्मिनेटिंग सच एलिमेंट्स। सर अभी इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि वो कोई गैंग, क्रिमिनल गैंग में भी इन्वॉल्व है करके 2 IRB। वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर उनकी और भी चीज़ें सामने आती हैं तो उसी हिसाब से और भी एक्शन उनके खिलाफ जो भी सेक्शन ऐड हो सकते हैं ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में ऐड किए जाएंगे। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। फाटलो 1.5 म्हयनो सिंधुदुर्ग वाठारात धुमाकूळ घालपी ओंकार हत्तीक सध्या डिंगणे बांदे आसा। महाराष्ट्र राना खातें ताका परत तिराळी सैमीक अधिवासात सोडूंक यत्न करता, मात सध्या ओंकार खंय लोकांच्या लागीं येवपाक लागला। कोणाकूय हल्लो करीत म्हूण भंय। ओंकार हत्याक जेरबंद करतले सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकार उलयलो। सगळ्या फॉर्मॅलिटीज कंप्लीट झालेल्या आहेत, एका आठवड्याच्या आतमध्ये त्याला जेरबंद केली। आणि दुसरे काय की आपला जिल्हा हा सुद्धा आपत्ग्रस्त म्हणून जाहीर केलेला आहे। मला आताच मगाशी येताना मी चर्चा केली की भाताच्या शेतकऱ्यांच्या संदर्भात केली मंत्री महोदयांनी, त्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी कालच्याच कॅबिनेटमध्ये दिलेले आहेत आणि त्याप्रमाणे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड तिन्ही जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचं पुनर्पाहणी होऊन त्याचे पंचनामे केले जाणार। हे सगळ्यांच्या माहितीसाठी सांगितलं। धन्यवाद। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। We condemn the chaining of the feet of Edward Pereira, an attempted murderous act inside the police station, damaging his brain with profuse bleeding. Number 2, Edgar Pereira should not be given discharge unless and until he is fit physically and mentally. Number 3, the suo motu FIR is not satisfying and complete as per police. As the police have only applied section 117(2) and 198. 109 section attempt to murder has to be added without any excuses.
Number 4, along with PSI Nilesh Shirvekar, Mingwer Vas, Ajay Jangli and others involved in the must be suspended till complete inquiry is brought to the logical end. If found guilty, all of them should be terminated. All of them should be terminated. Number 5, Chief Minister Dr. Pramod Sawant must immediately stand out South Goa SP Tikam Singh Verma out of Goa for making uncalled for fabricated false statements that the victim got disbalanced, fell down and his brain got damaged. बालांच्या संवसारीक वन डे क्रिकेट सर्तीत भारताचे इतिहासीक जैत भारत वस्ताद दक्षिण आफ्रिकेचेर 52 धावांनी जैत जोडलें. भारतान पयली बॅटिंगे 298 रन्स काडिल्ले. दक्षिण आफ्रिका 246चेर ऑल आउट. शेफाली वर्मा आणि दीप्ती शर्माचे भारताच्या जैतांत मोलाचो वांटो. दक्षिण आफ्रिकेचे कॅप्टन लॉराची सेंच्युरी. 1.5 वर्सां फाटीं खंय तिणें त्या भुरग्याक दत्तक घेतिल्लो. दत्तक घेतला तेन्नाच्यान खंय त्या भुरग्याचेर अत्याचार जाता. लोकांक लागून काणकोण आशिल्ली तेन्ना तिका व्हडलें कांय करूंक मेळ्ळें. मात ती बायल त्या भुरग्याक घेवन आपणाल्या आवयगेर गेली आनी त्या भुरग्याचेर अत्याचार जावपाक लागले म्हूण कळटा. भुरग्याची भलायकी इबाडल्या. पुराय आंगार घावे जाल्यात. ताची हाताची हाडां मोडल्या. पांयाच्या हाडाकूय मार आसा. ते बायले कडेन हें भुरगें उरलें जाल्यार त्या भुरग्याक ती बायल मारून उडयतली म्हूण लोकांनी हुस्को उक्तायला. आमी जे ह्या भुरग्या खातीर आमकां एक्चुली हे पेरंट्स जी आसा जे आमी अडॉप्ट केला ती तेंचे खातीर सेफ आमकां दिसना. सो आमी एक्चुली पुलीस स्टेशनार डिमांड करता की त्या भुरग्याक खंय जावं हें करून सेफ जाग्यार त्या भुरग्याक थंयसान हें करपाचो. ना जाल्यार तेजे खंय नेटिव्ह पेरंट्स जावं कोण ज्या मनशा कडच्यान घेतला त्या मनशा कडेन ताका परतून दिवपाचो. कित्याक हांगा ह्या चेड्या भुरग्याचो जो बापूय आसा न्ही तो हांगा ना. कळ्ळां तुका. तेमी एक मतान घेतली म्हणटा पूण एक मतान घेतली जाल्यार आवय आपल्या भुरग्याक अशे तरेन मारपाक शकना. कळ्ळां तुका. सो आतां प्रॉब्लम कितें हांगा बापूय हांगा उरना आनी कोण ही कोणाचें आयकोवय ना आनी इतले प्रमाणान मारला दॅट मिन्स तो भुरगो थंय सेफ ना. आनी सपोज तो थंय दवरता जाल्यार म्हाका जाल्यार कन्फर्म आसा त्या भुरग्याक ही मारून उडयतली गॅरंटी. रविवार हो मार इशू चालूच उरतालो. आनी पयल्यार आतां अकस्मात ती 8 दीस पयलीं आवयगेर गेली आनी आवयगेर गेले थंय ताका हांगा तरी घरा कडेन पोळ्यांक जेन्ना आसलें तेन्ना आडोवपाक तरी कोणी मेळटालो. थंय ताका फूल फ्रिडम मेळ्ळो ताका जाय तशें मारपाक. तेजे हांगा गोल जाल्ले आसा पोलयाक. तशेंच आख्खे बोट आर फार जाता म्हण आमकां हॉस्पिटलान सांगलें. तशेंच शोल्डर डिसलोकेट जाला लेफ्ट. आख्खे हांगा तकले कडेन ते पांया कडेन म्हणल्यार आंग काळें पडलें आसा. फोटो आमी कंप्लेनाक लायन सबमीट केल्ले आसा. पयलेचे आनी आतांचे पोस्ट हेजे टोटल इन्क्वायरी जावपाक जाय. ही आवयन बाबा त्या फॅमिलीन तो भुरगो खंयच्यान घेतलो आनी त्या भुरग्याक कित्याक लागून आमी मारताले आनी मागीर आतां दुसरे कडेन आवयगेर गेले कडेन म्हणटा पळय थंय कित्याक मारलो टोटल चौकशी जाय. कोण म्हणटा तेका पोळ्यांक गूट आयल्या पासून पयलेचो रिपोर्ट आसपाक जाय. टोटल चौकशी त्या भुरग्याक न्याय दिवपाक जाय. नाल्यार आमी हे प्रकरण ही अशी धाप्पा दिवपा ना. टोटल ताका न्याय मेळना जाल्या पुरो. सब भाई बहन है गोवा ट्रिप पे आए थे घूमने 3 दिन से यहाँ पे हैं और हम यहाँ एक क्लब गए थे कल रात को रोमियो लेन. बहुत नाम सुना है उस क्लब का पर जाने लायक बिल्कुल भी क्लब नहीं है वो जाने लायक. ओके हम लोग एंजॉय कर रहे थे. बिल आया बिल पे करा. जैसे मैंने बताया 1-2 चीजें बटर चिकन बिरयानी ऑर्डर करी थी. बिल पे कर दिया और हम वेट कर रहे थे आ जाए तो हम फिर चले जाएंगे. वी वर डांसिंग. देन वन ऑफ द वेटर केम और उसने माय ब्रदर वाज डांसिंग तो उससे ऑब्वियसली इट्स वेरी नॉर्मल कि आप डांस कर रहे हो कोई पीछे से जा रहा है तो थोड़ा बहुत ऐसे इतना सा लगता है. देन उसने ऐसे उसे स्टेयर करा जैसे वो दैट मोमेंट में उसको मार देता. उसने ऐसे देखा उसे. उसके बाद कौन मैनेजर वेटर. उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसने बोला कि आप फर्नीचर पे खड़े होकर डांस कर रहे हो. आप फर्नीचर को लात मार रहे हो. मैंने बोला आपने एक बार बोला डांस आप नीचे उतर जाओ. किसी ने दोबारा नहीं करा कुछ भी. तो आप क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो. 2 घंटे से हम आए हैं. व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस. तो इस लाइक पहले ही बोला था आप लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए था. आप लोग ये आप लोग वो. तो मैंने बोला भाई ठीक है हम जा रहे हैं. ऐसे मत बिहेव करो जैसे आप हमें फ्री में यहाँ खिलाने आए हो. ठीक है. हम जाने लगे. बोला रुको. वो भाग के गया है एंड ही वॉज पॉइंटिंग फिंगर एट माई ब्रदर. तो माई ब्रदर सेड कि ऐसे नहीं करो. ठीक है. उंगली नहीं दिखाओ. तो बोला रुको. भाग के गया है. बाउंसर मैनेजर इन सबको लेकर आया है एंड दे लिटरली स्टार्टेड हिटिंग. ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे वेटर को तुमने मारा. हाँ
चार्ज कैमरे पे होगा, आप देख लो, चार्ज किया है मेरे ब्रदर के ऊपर। आपको सब कुछ दिख जाएगा। फिर जब मैं गई बीच में रोकने, मुझे पुश किया इतनी तेज, मतलब लिटरली मैं गिर जाती नीचे स्टेयर से अगर मेरा भाई पीछे खड़ा नहीं होता और उसने मुझे पकड़ा नहीं होता तो। रोमियो ने उसने हमारे दोनों भाइयों के बैग तोड़ दिए, मतलब मेरे भाई का शर्ट फाड़ दिया है, दोनों की रॉड शर्ट से हिट किया है। सारी फोटोज में आप सबको भेजूंगी। होते तो वो जान से मार देते। किसी की नोज पे लगी है, किसी भाई की को जान से मार दे। मैं सामने आई हूँ, उसने मेरा टॉप खींचा है, उसने मुझे स्लैप किया है। स्लैप किया। इट्स नॉट इजी। कितने लोग थे? कितने लोग आप लोग? आप कितने लोग थे? और इंजर्ड लोगों को मारा और कितने इंजर्ड हो गए? सारे लोग, एवरीबडी, सारे लोग, इंक्लूडिंग गर्ल्स। Male bouncers have assaulted. Male bouncers have assaulted us, obviously. I think 6 to 7 people were hitting me with legs like this. Okay, for all of you. So I got cuts the hair, Okay. hair and back also. लगा सीधे, चश्मे से कटा और चश्मा मेरा उड़ गया। फिर जब मेरी बहन को मारने लगे, मानसी को, तो फिर मैं गया। मैंने कहा भाई लड़की को क्यों मार रहे हो? तो फिर मारा मुझे 2 थप्पड़। ये किसने मारा लड़की के ऊपर? वो वहीं के सारे बाउंसर थे। 3 लोग बच गए क्योंकि वो लोग निकाल रहे थे हमें, तो मतलब वो शायद मिस हो गए होंगे। लेकिन उन्हें पता चलता कि वो हमारे साथ हैं तो वो उनको भी मारते। 2-3 दिवसापासून हे हत्ती असतात हे खानापूर आणि जोडा तालुक्याच्या सीमेचेर वावरत असतात। गेल्या 2 दिवसापासून रामनगरच्या सीतावडा आणि गणेश गल्ली या भागातल्या शेतकऱ्यांच्या शेतात वचून या हत्तीने भात शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले असतात। आज आम्ही शेतकऱ्यांशी उलयले असल्यार जंगलात अन्न मिळणार कारण हत्ती हे असतात ते शेतात येतात असे त्यांचे म्हणणे असतात। मोठ्या प्रमाणात हत्तींनी भात शेतीचे नुकसान केल्या कारणान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येऊन तेजो पंचनामा करून ताबडतोब आमकां नुकसान भरपाई दिवची अशी मागणी रामनगरच्या शेतकऱ्यांनी केली असा। आज पहाटे सकाळी 3च्या सुमारास एक 7 हत्तीचा कळप इकडच्या वरच्या बाजूनं गावातनं आत आमच्या शेतामध्ये घुसला सकाळी पहाटे आणि बरेच आमच्या शेतामध्ये नुकसान केलेले आहे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या चुकीच्या धोरणामुळे प्राणी शेतात आणि गाव वस्तीमध्ये येत आहेत। याबद्दल त्यांच्यानी गरीब लोकांचे शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे। त्यामुळे त्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटनं योग्य ती हे नुकसान भरपाई द्यावी ही मी सरकारकडे विनंती करत आहे। इकडे सगळे आमचे शेताचे नुकसान केल्ले आसा ते गव्हर्नमेंटान येऊन त्यांच्यानी चौकशी करू जाय। कितले हत्ती असतात ते? 5 आहा अशें म्हणटात, आमी काय दोळ्यांनी बघूना, पूण एक बारीक आहा अशें म्हणटात। तर ह्या सायडीक भागात कितल्या शेतकऱ्यांचे नुकसान केला? काय तरी 7-8 लोकांचे नुकसान केला। मजगती खानापूर तालुक्यात सुळेगाव वाठारात लायटीचो शॉक लागून 2 हत्ती खंय जाग्यार मेले म्हूण माहिती मेळटा। आज सकाळी विजेचो स्पर्श जाऊन 2 हत्तींचो मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस येयल्ली आसा। मिळालेल्या माहितीनुसार गणपती गुरव नावाच्या शेतकऱ्यान आपल्या शेतात वन्य प्राण्यापासून संरक्षण करपा खातीर सौर ऊर्जेचे कुंपण घातिले, मात्र त्याच कुंपणाचेर वरच्यान गेल्ली जी वीज वाहिनी आसा ती वीज वाहिनी तुटून पडल्या कारणान त्याच वेळाचेर त्या शेतात हत्ती घुसपाचो प्रयत्न करीत असताना तांकां त्या तुटून पडिल्ल्या वीज वाहिनीचो स्पर्श जाऊन त्यांचो मृत्यू झाल्याची घटना घडिल्ली आसा। त्या घटनेची माहिती मिळताच खानापूरचे वन विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी वचून त्यांच्यानी या घटनेचो पंचनामा केलो आसा। पुरोडा खातीर प्रमोद पोंडे। म्हारगायेचेर ताबो दवरपाक सरकारान जीएसटीचे स्लॅब देंवयले, पूण गोंयान जीएसटीचे स्लॅब देंवयल्या उपरांत गोंयचे येणावळीक मार बसला। 2025च्या ऑक्टोबर म्हयन्यात जीएसटींतल्यान एकठांयिल्ली येणावळ 3% देंवली। फाटल्या वर्सा म्हणल्यार 2024 ऑक्टोबर म्हयन्यात जीएसटींतल्यान 559 कोटींची येणावळ एकठांयिल्ली, जाल्यार 2025 ऑक्टोबर म्हयन्यात फक्त 545 कोटींची येणावळ एकठांयल्या। दुसरे वाटेन जीएसटीचे स्लॅब देंवयल्ल्यान केंद्रान जीएसटी पासून एकठांयिल्ले येणावळींत वाड दिसली। हांगासर एक चेन स्नॅचिंग इन्सिडेंट जालो। असलो इन्सिडेंट कांय दीस फाटीं चांदोर हांगासर जाल्लो आनी एक बायलेची सोडपडी चोरून व्हरपाक ताणें प्रयत्न केलो। मारगांव पुलिसीन हाची नोंद केल्या, ते बायलेन तिचे कंप्लेन केला आनी मडगांव पुलिसी लागीं म्हाका हाची इन्क्वायरी करून हे दोगांय चोरांक धरचें म्हूण।
ते आमची नावेली सकाळी 6:15 ती वयताली 6:30 मिस जाता पळय नावेली चर्ची चलत बाबली वयताली थंय तिचें नांव जावन आसा फ्रांसिस्का विक्टोरिया गोन्साल्वीस. शी 69 years old. ती वता तेन्ना तिचे फाटल्यान खंय एक बायक आयली, काडेली बायक. त्या बायकाक कुमार एकलो बशिल्लो ब्लॅक जॅकेट घालून आनी हेल्मेट घालून, आनी फाटल्यान खंय बारकेलो भुरगो 21 वर्सांचो आसतलो, तो मेहंदी ग्रीन कलर टी शर्ट घालून आसली. तिने आयडेंटिफाय केल्या फोटोवाचेर आनी खंय आयली आनी नंबर प्लेट ना आयले खंय आनी आनी ती खंय अशें बायक रावयली आनी अशें केलें खंय अशें केलें आनी ती पळोवपा वयली खंय ती चेन खरें 2.5 लिबरांची. ती चेन काडली पळय, ती चेन पडली खंय आनी ती काडपाक वयता म्हणल्यार खंय तो फाटल्यान बसलोलो तो उठलो खंय, चेन घेतली आनी फास्ट स्टार्ट केली आनी बायक केले खंय 2.5 लिबरांचे म्हणल्यार आयज एस्टिमेट केल्या 2.5 लाख ते 3 लाख जाता म्हणटा ती. की हे चोरी खंय करतात ते हे खंय गोंयचे न्ही, हे गोंयचे भायले. ती एक ट्रॅकार आसा, टार्गेट तेणी नावेली केल्या. आनी असल्यो ज्यो जाणट्यो बायल्यो आसा पळय 70 वर्सांच्यो 72 वर्सांच्यो, हे जाणटेल्यांक ते हे करपाल्या सगळे म्हणले रस्त्यांचेर पेट्रोलिंग जावपा जाय. सावसांक भायर सरले ते दोग जाण हांवें पयले थिंगा आसले ते हे मोटरसायकलीचेर. हांव चलत रावली हिंगा वचपाक गेले ते फाटल्यान आमचे हात मारलो फाटीचेर. अशें ओडोन चोयले तेंचे हात गायला आनी सरपळी ओडून वयली. मारगांव पुलिसांनी लोकां लागीं मागलां जेन्ना ते रस्त्या वेल्यान चलोन वेतात तेन्ना तांणी चोत्राय धरची म्हूण. कित्याक ह्या दिसांनी चेन स्नॅचिंग इन्सिडंट सालसेत एरियांत वाडत आसात. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावेडेस. आमी ते आयचो थाराव तुमचो व्हिडिओ धाडटा कळ्ळें न्ही. आतां व्हिडिओ धाडिल्ली कॉपी तुमकां दिता कळ्ळें मरे. दुसरो कितें तेणी घेतलो की 3 वर्सां पासून खंयचे पंच हजर आसात गैरहजर आसा तेंचे डिटेल लिस्ट काडचें आनी पंचायतीचे भायर मारचें. सगळ्या पंचायतीच्या भायर एक ठराव घेतलेलो आसा की हे जे पंच एबसेंट रावतात म्हणजे एखादो रावलो हरकत ना पण वारंवार रावतात तेंचे तुम्ही व्हिडिओ धाडा लेटरा. आनी मीनवायल जे फाटले आतां 3 वर्सां जाली आमची पंचायत चालू आसा हे टर्माची. ते 3 वर्सांक जितले पंच येवंक ना तेंचे सगळ्यांचे प्रत्येक एका मिटिंगेचे लिस्ट काडून ते पंचायतीचे भायर लावचे जेणे करून कळोंक येणाऱ्यांक सुद्दां कळचें की ती पंचायतीन हे पंच आपले ग्रामसभेक उपस्थित रावना म्हणून. लोकांचे फाटले जे कितें ठराव आसले तेचेर आमी चर्चा केली आहे. त्यांना ती मोठी उत्तरां दिली जे कितें आपले थोडेशे गोष्टी आमी जवळ 90% आमी तेचे केल्ल्यो फुलफील केल्ल्यो सगळे कितें सांगलेलें तें तेंची सजेशन्स आसले ती सगळी केल्ली आसातली. आनी तशेंच आतां जे क्वेश्चन नासले पण जे जे कितें क्वेश्चन तेंच्यांनी रेज केले तांकां आमकां आमी घेतलेले आसा आनी ते दृश्टीन आमकां आतां फाल्यां तेजे कितें आमी करूं शकता की पालो थोडी आमच्या खातीर डिपार्टमेंटाक धाडपाची आसात लेटरां. रोड वायटींग आसूं शकता डेव्हलपमेंट आहा तें तेंच्यांनी आनी थोडी जे गार्बेज संदर्भात किंवा आमकां एक मोठो प्रश्न येयलो हांगासर की व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो आसात आनी ह्या बिल्डिंगांनी जे लोक रावतात ते आमकां कचरो दिना म्हणून आमी सारकी आतां चवकशी करून काडली की ते आमकां कचरो दिनात आनी तांकां एक आमी 100 रुपया चार्जीस बसयल्लो आसा जेंकां सुको कचरो आनी ओलो कचरो डेली कलेक्शन करता आमी. ते मनीस दिनात त्या कारण आमी अशें ठरयलां की आतां फाल्यां एक मंगळार दिसा वचून ते बिल्डिंगे थोडें इन्स्पेक्शन करपाचें आनी तेंच्यो कितें समस्या आसा ते कित्याक कचरो दिनात कित्याक मिक्स दितात हेचेर एक कितें सोल्युशन काडचें. सावड्डी तिस्का ग्रामपंचायतीन ग्रामसभेक रमेश लोकांनी आपलो प्रश्न मांडलो. पंचायतीचेर एलिगेशन लायला की तेंच्यांनी पयशांचो घोटाळो केला म्हणून जे बाग आशिल्ले ते बागांचो बी स्क्रॅपाचें हाडला म्हणून. पंचवाडी बूक लायब्ररी आशिल्ली कळोन येता कितें थंय लायब्ररी ना म्हणून. सध्याच्या बदलत्या काळात भुरग्यांचेर लक्ष दिवप पालकांक कामा फुडें वेळ मेळना. भुरगीं नाका जाल्लो मार्ग आपणेता. अशा पालकांक हो आश्रम लाभदायी थारला. सुरवातेक आमकां 22 भुरगे आशिल्ले सुरवातेक. 22 जेन्ना हांवें स्टार्ट केलें तर सगळ्याच भुरग्यांक ही लायफस्टायल आवडटा अशें ना सगळ्यांक भुरग्यांक एक्चुअली. पण पेरंट्सांनी जर मातशें तांकां बरें समजावन सांगून केले ते सगळे भुरगे हांगा रावले बऱ्या भशेन. मागीर नेक्स्ट वर्सा जवळ जवळ 22 27 24 भुरगे आशिल्ले. स्टँडर्ड पासून जे भुरगे येता न्ही हांगा ते खूब बऱ्या भशेन आनी आमकां सुद्दां तांकां हँडल करपाक खूब एन्जॉय जाता एक्चुअली. सो आतां ह्या वर्सा 20 भुरगे आसा गुरुकुलान एक्चुअली. आनी आतां डे बाय डे आमी न्ही अशें अपग्रेड जायत येयले आनी आतां न्ही हांवें पळयलें पेरंट्सां कडेन कांय म्हाका कंप्लेंट्स येयना आनी भुरग्यां कडल्यानूय कांय कंप्लेंट्स येयना. भुरगे सुद्दां खूब हॅप्पिली रावता. आतां एक्चुअली म्हाजे प्रगती चालू आसा आनी फुडल्या वर्सा हांगा डेफिनेटली 30 चिल्ड्रन जे आमकां जाय कित्याक ह्या स्पेसान म्हाका फक्त 30 भुरगे जाता.
सो डेफिनेटली 30 भुरगे हांगा जातले. माझे नाव कुमार हुलीकेट्टी. हांव हुबळीसून एक स्पेशल प्रोग्राम थर्ड आय एक्टिवेशन ताका गांधारी विद्या म्हणटात. आमचे कर्नाटका नॉर्थ इंडियान एक गांधारी विद्या आणि थर्ड आय एक्टिवेशन प्रोग्राम खुबशे चलता. माझ्या फ्रेंडान सांगलो हे विद्या आमच्या गुरुकुलात करूंक जाय. हांवें आतां 4 दीस जाले. 4 दिवसान भुरगे हे कलर फायंड आउट करता, हे चार्ट फायंड आउट करता आणि ते बॉल्स फायंड आउट करता. तेंचे थर्ड आय एक्टीव करचे प्रोग्राम. ते थर्ड आय कशें एक्टीव जाता? गायत्री मंत्र, संध्या वंदन आणि ते हनुमान चालीस. हांव आनी म्हाजे मिस्टर चडशे भायरूच कामाक असतात, आउट ऑफ गोवा. आनी हांवूय फूल टायम कामाक असल्या कारणान तो तेज्या फक्त आजी बरोबर रावतालो. 8वेन पावलो तेन्ना आमकां तेज्या भितून थोडे चेंजीस दिसपाक लागले जे पयलीं सारके नाशिल्ले. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग वीच एक्चुली शूक मी वॉज तो उलट उत्तर दिवपाक लागलेलो. दॅट बॅकग्रावंड आमी गुरुजीक सपोर्ट केलो एंड वी स्टार्टड इट. एंड तुमकां सांगू म्हाजो भुरगो 9वी जालो. 9वेन आनी 10वेन हेगडेवरान शिकलो. हांगा तेणी विद्या घेतली भरपूरशी आनी तेणेंनी खुबशे ट्रॉफी स्कुलाकूय हाडले. आमच्या घरान एक कॉर्नर खूब सजयलो आसा बिकॉज ऑफ हीज मेंटल लेवल चेंजीस अँड अप्रोच टुवर्ड्स स्टडीज, टुवर्ड्स लायफ. हांव आतां गुरुकुलान रावता. म्हटल्यार गुरुकुलान आमकां बरे गुड हॅबिट शिकयला. घरी मला एक्सरसाइज आणि जसं काही होत नव्हतं. इथे आल्यावर आम्हाला एक्सरसाइज भेटतात, त्याने आरोग्य चांगलं राहतं. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.